जेजूची शांती तुमकां सगळ्यांक म्हज्या गोंयकार भाव भयणांचो आनी कोण देवाच्या उतराक आशिल्ल्यान तांदल्यात भुगेल्यान तांकां सगळ्यांक जेजूच्या नांवान हांव येवकारताय म्हज्या यूट्यूब चॅनलान। आनी आयच्या दिसाचो विशय हांव घेवन आयला इस्त्रोंताच्या पुस्तकांतल्यान 118 ओवेसवर 10वी वड। तो प्रितीच्या भाव भयणांचो ह्या वेळार आमी देवाचें उतर आयकुया, देवाच्या उतराची सजमणी जाणपाय आनी बुद्दीन आमी बरोवया। तर ह्या वेळार आमी सगळीं आमचें पवित्र पुस्तक उक्तें करून इस्त्रोंताचें पुस्तक 118 10वी वड आमी वाचुया। Many enemies were around me, but I destroyed them by the power of the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. तो प्रितीच्या भाव भयणांचो ह्या वेळार हांवें इंग्लीश भाशेन हांवें हो स्क्रिप्चर घेतलेलो आसा। आनीक आमी इंग्लीश ह्या बायबलान गेलीं जाल्यार आमकां साम्स 118:10 हातूंतल्यान आमकां मेवता देवाचें उतर। तर ह्या वेळार आमी हे देवाच्या उतराची सजमणी आमी घेवया, एक एक उतर आमी स्कुटावून ताची जाणबाय आमी घेवया। देवाचें उतर म्हणटा, मॅनी एनिमीज वे अरावंड मी, बट आय डिस्ट्रॉय देम बाय द पावर ऑफ द लॉर्ड। पळय प्रितीच्या भाव भयणांचो, आमचे जिवितान आमचे सरभोंवतणी आमचे दुस्मान आसा। आनी दुस्मान हे आमची भाव भयणां न्हय, पूण सैतान जो आमकां वेळो घालून रावल्लो आसा आनीक झोपय मारूंक तो तयार आसा। आनीक जेन्ना हो सैतान आमकां वेळो घालूंक तयारी केल्ली आसा आनीक झोपय मारूंक तो तयार आसा, तेन्ना आमी फकत देवाचे शक्तीन आमी ताका आमच्या पांयाच्या तळाक मोस्तूंक शकता। आनीक जेन्ना आमी देवाची शक्ती घेतल्या तेन्नाच ह्या दुस्मानाची हार जातली आनीक देव आमकां जैत दितलो आपले शक्तीन। तर ह्या वेळार हो ल्हानसो विशय आसलो जो हांवें तुमच्या मुखार हाडला। जायतीं जावन गुलामपणान आसां, म्हजी भाव भयणी जायतीं त्रासांत आसां, जाल्यार म्हज्या भाव भयण्याक हांव उलो मारतां, तुमकांय जरी तर वेळो घातलेलो आसा ह्या दुस्मानांनी आनीक तुमकां हो दुस्मान तयारेन आसा झोपय मारूंक, जाल्यार तुमी फकत देवाची शक्तीन हें झुजात, कित्याक देवाचे शक्ती फुड्यान ताचें कांयच चलना। हो सैतान आमकां वेळो घालूंक रावल्लो आसा, तयारूच आसा आमचेर झोपय मारूंक, पूण जरी तर आमी देवाच्या उतरान आमी उबीं रावलीं जाल्यार आनी देवाचे शक्तीन आमी झुजलीं जाल्यार आमकां जैत मेवतलें। तर हो जावन आसलो ल्हानसो विशय जो हांवें तुमच्या मुखार हाडला आनी हांव तुमकां उलो मारतां दर एक म्हज्या भाव भयण्याक, तुमी हें देवाचें उतर वाचात। हें देवाचें उतर आमकां गरजेचें आनी जे कोणाक देवाचें उतर मेळोंक ना तांकां हें देवाचें उतर तुमी दियात, वाटात। आनीक हें देवाचें उतर चारूय कोणशांनी परगट जावं दी। आनी जो कोण हो म्हजो व्हिडिओ पळयता तांकां परत एक पावट हांव जेजूची शांती म्हणटा आनी इतल्यान हो म्हजो व्हिडिओ हांव सोंपयतां।